मोगाच्यानो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमका समेस्तांकी स्वागत। समट आणि सावाला मोगाच्यानो आदल्या अंक्यांत आम्ही मरिया मायाविशांत सबार संगती जाणं जाल्या मरियक आम्ही आराधन करतावंगी या मान दितावंगी म्हणून आणि तशेंच तिचो कथावीण गरबी सांबाव आणि कथावीण काळीज असल्या सबार संगती आम्ही जाणं जाल्या। आज आम्ही मुकल्या भागा घेताव। आमचो गवळी बाप आमचे संगी आसा आणि आयच्या भागांत भोव थोडे गरजेचे संगते आम्ही जाणं जाता। तुमच्या समेस्तांच्या नावान आमच्या मोगाळ गवळी बापांक अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पौल साल्डाना हांका हांव स्वागत मागता। समट आणि सावाला गवळी बापानो मरी माई बरणे देताक दिश्टी पडलेल्या वेळार तेर्स म्हणूंक तिने उलो दिलो म्हणून जायते पटे आमकां आयकूंक मेळटा देवाचें उतर आसा आमकां सक्कड सतां तांतू आसात परत्यान हे एक तेर्साचें भक्तीपण काळाक तांतू काळें नवें सत आसा सालवा सावा की गरज गी म्हणलें एक आमकां आयकूंक मेळटा जायते पटी सबार जाणां विचारतात तेर्स गरज गी म्हणून। हय पयल्या सुवातेर तेर्सांत कितें आसा म्हणून समजल्यार आमकां तेर्स गरज गी ना गी म्हणून कळटा। ओके तेर्सांत आमी कितें म्हणटा तेर्सांत आमी 5 मिस्तेर तसो उल्लेख करता। हे मिस्तेर कोणाचे जेजूचे हय मागीर जेजू सांगता मरियेचे जशें नव्या सोल्ल्यांत जेजू आनी मरियेच्या जिविता विशांत प्रत्येक जण सक्कड गमान जेजूचेंच तातूंत थोडे कडेन मरियेचे सांगलां बडव्यान मरिये सरसिनोवचें कितें खबर हाडना जेजू जल्मता म्हणून हय हय मागीर मरियन एलिझाबेथाची भेट करची तिच्या गर्भांत आसलेल्या पुताक जेजूच्या गर्भांत पूत आसल्यान ती गेली ना जाल्यार वेतिना तिच्या गर्भांत थंय तांच्या मदें संबंध आसा आनी हर एक मिस्तेर पळयशात जाल्यार हें सक्कड जेजू केंद्रीत जेजू क्रिस्ताक केंद्रीत आसची गजाल सगळो तेर्स। आतां ते संतोशाचें मिस्तेर जाल्यार तशेंच जेजून तिसरो जेजू जल्मोवचें जेजूक तेंपलान भेटोवचें सुकलो जेजू मेळचें संतोशाचें मिस्तेर पुरो जेजू विशांतलें न्ही मागीर दुखीचें मिस्तेर जेजू विशांतलेंच पुरो मागीर आनंदाचें मिस्तेर वा महिमेचें मिस्तेर आतां तांतू पळया जेजू जिवान जावचें जेजून सर्गा चडचें पवित्रात्म्या जेजून धाडचो ताणें धाडला हांव बसून पवित्रात्म्या पाराकलेता धाडटा म्हणून मागीर
मोरयेक सरगार व्हरचें कोणें व्हरचें ती जावन वचना वय. तिका उखोवन व्हरतात वय नेगे वय तिका मोरयेक उबारून व्हेली कोणें व्हेली हा. हा जेजून तिच्या दुतान धाडलें वतोच चायलो हा. ते उबारून व्हेली म्हणटात ओके मागीर निमाणें तिका राणी म्हूण कुरवार करचें कोणें हा. आवयक पुतानच रायान तिका हा. राणी म्हणून कुरवार करचें हम्म. तें बाबसाहेब पियूस 12व्यान तें परगटलें एक तिका एक हम्म. सर्ग संवसाराची राणी म्हणून ते एक बिरूद तिका दिल्लें ओके. तिच्या विशयांत तिका सर्गाक व्हेल्या म्हूण सांगल्या उपरांत ताच्या उपरांत हें एक बिरूद तिका दिलें टायटल हा. तशें ताच्या उपरांत उजवाडाचें मिस्तेर पळयशा जाल्यार ते पुराय जेजूच्या परगटजीण ह्या विशयांतलेच सक्कड बाय देखून हर एक मिस्तेर जेजूच्या जिवनाक लक्ती जाल्लो जाल्यार सगळ्या तेरसांत आमी नियाळ करचे आमच्या साल्वासावाक हा. देवान आमचे खातीर आमच्या बाचेवे खातीर धाडिल्ल्या जेजूक आमी नियाळ करचो वय हा नियाळ करचो आनी देखून जुवां पावल म्हणटा सगळो तेर्स हा. पवित्र पुस्तकाचो संक्षेप म्हणून हा. प्रत्येक जावन कॉम्पेंडियम ऑफ द गॉस्पल हा. सुवार्थेचो संक्षेप हो सगळो तेर्स कित्याक म्हळ्यार हा. सक्कट जेजूची जी ताची गणितां प्रमुख संगती थंय आमी नियाळ करता आमी चडावत नियाळ करिना तें जाल्यार तो गरज घी म्हणून आमकां कळिना आमकां बायपाट रेल दावंडायल्ल्या बरी तेर्स म्हणून सांगून संवय तशें जाल्ल्यान सबार पोटी ते मिस्तेर सांगल्ले हय. आमी कितें आतां सांगलें हा. आतां खंयच्या विशयांत ह्या मिस्तेरा वेळार आमी नियाळ करता वय ते आमी गमान दिनासतना हा. म्हणाजे अखेर करच्या तेर्स म्हणून म्हणाजे म्हणल्या खातीर म्हळ्यार तो गरज घी म्हणून कळना एक आमी कित्याक नियाळ करी जाय की म्हळ्यार हम्म. देवाचे मिस्तेर नियाळ करिना जाल्यार आमकां ते गुंडायन समजना हा. कितलें चड तें समजताय की तितलें चड समजूंक आसा वय देखून ताका मिस्तेर म्हणटा हम्म. सादारण एक महान सागोरांत गुंडायन गेल्ले तितली मोतयां मेळटात गी हा. तशें पवित्र पुस्तकांत गुंडायन गेल्ल्यांत मेळटात मोतयां हम्म. आनी ती तेरसी आमकां ही मोतयां सोदून काडूंक खंय आसात गी म्हणून आमकां एक वाट दाखयता ओके आनी तेर्स केदाळा म्हणटात बारी एक बरी गजाल सांगची जाल्यार हा. हा. वातिकानांत बाब साहेबान मीस सांगूंक आसा जाल्यार चडावत लोक मस्तू येता वय आतां आमी मिसाच्या बलिदानाक पात्र घेवच्याक आमकांच तयार करच्याक तेर्स म्हणया म्हणून हा. उलो हा. दितात हा. सो तेर्स आमकां न्हीद जावन त्या महान साक्रिफिसाक भेटोवंक तातूंत भितर सरूंक त्या मिस्तेरांत येवकरिस्ताच्या मिस्तेरांत भितर सरूंक आमकां कुमक करता हा. 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 देखून ती तयार नाका गी आमकां हा. भोव गरजेचें मस्त गरजेचे वय वय आनी एक गजाल हा. तेर्सांत कितें म्हणटा आमी आमच्या बापा जेजून शिकयल्लें वय नामान मरये पयलेंचे शब्द आंज बोडव्यान सांगले वय. गब्रियल बोडव्यान सांगले वय मागीर दुसरे भाग एलिझाबेथेन सांगले पवित्र पुस्तकांतलेच नामान मरये मायमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमकां ते आमचे ह्या संवसारान पहिल्या संवसारान आमी करग आसचेंत देवाक निरंतरी हरगांनी होगलाप दिवचे मायमा दिवचे तें आमचें काम देखून हे तिनूय संगती हा. त्या पवित्र पुस्तकाच्यो बायल्यो न्हय हा. 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 देखून आमी पवित्र पुस्तकाचो संक्षेप मरी आनी तेंच मरी तेर्स म्हणून सांगता आनी तेर्स म्हणल्या मारिफात आमी तिच्या सांगाता हा. मेळोन हा. जेजून हाडिल्ली बाचावी घेवंक शकता हांव तिका लाभल्या आमकां आनी पुर्ती लाभोवंक आसा ओके देखून तेर्स आमकां कुमक करता पूण तेर्स म्हणल्यांत महान गणितां जाल्यान लेपंतो म्हणल्या कडेन वय वय झुजां जाल्ल्यांत झुजांत सलवताना लोकांक तेर्स म्हणून उत्तेजन दिलें लोकांनी मागलें गेलें तेर्स म्हणो आनी लेपंतो म्हणल्या कडेन आमकां रोजारीचें फेस्त आयलें तशें न्ही वय 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 हांव चिंता 1570 इसवेंत 70 आनी 1 इसवेंत लेपंतो म्हणल्या कडेन तें झूज जावन वय अखेरी मरयेच्या रोजारी मारिफात आमकां वय जीक मेळ्ळी म्हणून हा. 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 आनी तशेंच बर्नाडेटाक तुमी सवालां दिसारले वय बर्नाडेट तिका तेर्स म्हणून सांगलें आनी हा. ती हा. मरी आमच्या बापा म्हणटाना वोंटा लयताली काय नामान म्हणटाना खाली मणी मात गळयताली काय ओके देखून बर्नाडाची जिणी तुमी वाचशात जाल्यार तुमकां कळटा मरी देखून ती तिच्या सांगाता मागणें करतली पण ती का उलयताना उलो करतना मणी गळयताली आमच्या बापा म्हणटाना तिचे वोंट हलताले बर्नाडाटाक स्पश्ट आनी थंय लुड्सांत मरयेन आपूण कथावीण गर्भी संभाव म्हणून उगडापें केलें पूण तिणें केदाळ उगडापें केलें पवी सभेन परगट केल्या उपरांत
हा 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 पोवी सभेंत 1850 इसवेंत वय डिसेंबराच्या 8 तारखेर मरी पापा कातावीण गर्भी संभवली म्हणून पापा पियूस नव्यान परगट केलें वय आनी हें बोवाडताचें सत हें पातये जंय हें पातयेनांतलो तो कातोलीक धर्मांतून भायर उरता म्हणून सांगलें 4 वर्सां उपरांत हा मरयेन ह्या 14 वर्सांच्या चेडवा भुरग्याक तूं कोण म्हणून म्हाका सांग तुजें नांव सांग तूं कोण म्हूण सांगल्याक तिणें नांव तिचें सांगलें तांच्या भाशेन त्या चेडवा समजोवच्या भाशेन हांव इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हांव पाप करत नासतना गर्भी सांबाळलेली देखून मोरी पवित्र सभेत सांगता आसा आनी आमकां समजयता जें कितें पवित्र सभा शिकयता जें कितें पवित्र पुस्तक शिकयता तें आमी नियाळ करूंक आमकां आदार दिता देखून तेर्स म्हणल्या मारिफात एका वाटेन आमी किर्तना आदी वय वय म्हणून मठाचे मठाधिपती आनी मठवासी पुराय किर्तना म्हणून ब्रिवेरी म्हणटाले सामान्य लोकांक ते दळा बायबल हातांत मेळनातलो बायबल मेळा जाल्यार बारीक कस्ट बायबल बरोवन जाय जालो प्रिंटींग प्रेस नातलें तशें सवकास प्रिंटींग प्रेस मस्त उपरांत आयलें लोकांक मागणें करूंक पवित्र पुस्तकांतून घेतलेल्या उतरां मारिफात अशें मागणें गुंतून एक शिंकळ केली देखून ताका रोजारियम म्हणटात एक गार्लँड रोजस ह्या फुलांचो एक जलोत्सव रोजारीचो जलो आनी लोकांन अशें साद्या रितीन पवित्र पुस्तकाचो नियाळ केलो सवकास सवकास तें अशें प्रचलीत जालें की 9वें सहस्र सुरू जाताना जुआंव पावल दुसऱ्यान रोजारियो विर्जिनीस मारिये म्हणून एक अपोस्तलीक पत्र दिलें आनी तातूंत उजवाडाचे 5 मिस्तेर कुडसून जेजूच्या परगट जिविता विशांती भितर हाडून सगळ्या जिविता विशांतले प्रमुख भाग तातूंत घाले तशें आसतना रोजारीचो वा तेर्सोचो हें देवासा भक्तीपण आमकां गरजेचें कित्याक म्हळ्यार दिसा हर एक दीस पवित्र पुस्तक नियाळूंक मागणें करूंक आनी जेजूचे मिस्तेर नियाळूंक मरये ताचो वांटो आनी आमची तातूंत बाचावी कशी जेजूच्या जिवनांत आटापून आसा गी म्हूण नियाळूंक आमकां बरो एक अवकाश आनी हांवें विचारचें आमच्या लोकांक आमच्या कुटुंबांत हो संप्रदाय आसा लादींत रावन कुटुंबाचें मागणें म्हणटना प्रथम जावन मोरी तेर्स आनी पवित्र पुस्तकाचें वाचचें नियाळ करचो आनी आतां की बेहोंत मोरयेन सांगलें त्या चेडवा भुरग्यांक तुमी दुखी सायबिणचो तेर्स म्हणो जाय म्हणून तो म्हणो जाय तेर्स आनी दुखी सायबिणचोय तेर्स म्हणो जाय थंय तेर्स म्हणो जाय म्हणून मागीर आनी एक आसा कार्मेल सायबिणचो तेर्स म्हणून आसा अशें दुसऱ्या रितीन आमी मरयेक ह्या गिता मारिफात मरयेक आमी मान करता मात्र न्हय ती आमकां आमच्या बाचावीक सरचेन जेजू सरचेन व्हरून पावयता जेजू आमची बाचावी तो आमकां बापा सरचेन व्हरून पावयता थोड्या वर्सां आदीं म्हळ्यार सादारण वीज सकत येवच्या पयले सांजेर 7 वरांक गांठ मारता आसतना आमोरी म्हणची तेर्स म्हणचे रिवाज आसले आतां वेळ इल्लोसो पाटी मुखार आसा ताका कांय एक कारण आसा की थोड्या निसारलें आसा हें कार्यक्रम पळोवन 7 वरां जाता आसतना गांठ मारता आसतना आमी आमोरी म्हणचे म्हणटात आनी त्या भायर कुर्साचो गुर्तू काडीचे ताका कांय म्हत्व आसा गी सिग्निफिकन्स आनी तेर्स म्हणून कांय वस्तू वेळ म्हणून आसा गी म्हणून त्या गांठीचें नांव कितें त्या गांठीचें नांव आमोरेची गांठ जाली आमोरेची गांठ आवे मरिया म्हळ्यार नामान मरिये म्हणची गांठ म्हणून आनी रोमान जाल्यार वातिकानान सांजेच्या 7 वरांची गांठ मारतना नामानांकार मरिये त्यो गांठी तसो आवाज ते कंतार गायतात गांठी अश्यो वाजतात गी वातिकानाच्या गांठी नामानांकार मरिये कंताराचे म्युजीक वा संगीत दिवचे तशे गांठी वाजयतात आनी सकाळी दनपारां 12 आनी सांजेर आमी 3 पावटी ही गांठ मारतात आमोरेची गांठ पापा पावलचो वय सांगता दिसाक 3 पावटींपुणी आमी हो महान मिस्तेर नियाळ करी जाय दिसाक खंयचो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो हो महान मिस्तेर ह्या संवसारांत देवाक इतलें बरें दिसलें की ताचो पूत मनीस जावंक दुसरी खंयची संगत न्हय आमचे बरी मनीस जावंक आनी आमचे मोदें जियोंक आनी हो मनशापणांत आयिल्लो तसो मिस्तेर आमी आमोरेन सकाळी दनपारां
आनी सांजेर नियाळ करूंक आमकां उलो दिला ओके. देखून 3 पोटी ही गांठ आमोरेची गांठ मारता आमी सडा वतू थोडे पोटी मिरण्या म्हाका बटलेरा काम ना म्हणल्या बरी गांठ मारतात म्हणून चिंतून या 12 जावंक सांगले वॉच ना देखून आमकां गांठ मारतात म्हणून चिंतल्यार वा थोड्यांक सकाळीं बेगीन उठाचे कोणे एकल्यान म्हळें तुमची गांठ मारल्यान बरें जाल्यार म्हाका उठोवंक बेगीन जाता कितें म्हणचें पूण आमचो उद्देशच कळना देखून 8 वरांची गांठ आल्मांवची गांठ म्हणटात वय ते मोरणाच्या गांठी बरी मारतात वय वय मागीर ह्यो 3 गांठी आमोरेच्या गांठी मारतात आवे मारिया आमोरी म्हळ्यार नामान मरिये म्हणा जायी आनी नामार मरिये म्हणून ते मदगत येताना आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणलो देव आमचे मदें आयिल्लो मिस्तेर नियाळी जायी म्हणून पवित्र सभेची आशा आनी 2 पवित्र सभेन आमकां शिकोवची मोरये विशयांतलीं सतां आसात ती एक कालेंग म्हणून सांगल्यार तुमी वडोल उलयतना म्हळें मरी केदाळाय जेजूच्या सकयल आनी जेजू सांगाता अशें म्हणून आतां कालत म्हळ्यार देवाचो पूत जेजू मोरये द्वारे जल्मून ह्या संवसारांत आयलो आनी आमी मोरयेक जेजूची आवय देवाची आवय म्हणटा ते जाळा ती देवाच्या वरणी वर्ती म्हूण जायना गी देवाची आवय म्हणटा आसतना ओके हे एक विशेष कश्टांचे सत पवित्र सभेन पयिल्लें पसारलें आं आं 430 आनी 1 इसवेंत एफेजांत ओके एफेजांत तुमी आतां विचारल्या बरींच सवाल तो वळी सारलें मोरयेक देवाची आवय म्हणचें सारकें म्हणून पूण एफेजांत 430 आनी 1 इसवेंत मोरयेक देवाची माय म्हणून परगट सकडांनी पातये जाल्लें सत म्हणून परगट करच्या पयलें सुमार 2ऱ्या-3ऱ्या शतमानांतावनूच मोरयेक देवाची माय म्हणून उलो करूंक मागणें करूंक सुरू केलां आमी तेर्सा वेळार एक मागणें म्हणटा पाप साहेबांनी सांगलां फ्रांसिसान तें परतून म्हणचे म्हणून सामिंगेरी कडेन मागाचें आनी आमच्या रक्षणा खातीर ह्या कोरोनाच्या वेळार तुजे ससाय काल हे देवाचे माये आमी येता आमच्या गरजान आमच्या मागणेचो वेपार करिनाका पूण सर्विज्ञांतले आमकां सदांच राख आनंद बरीत सद्यांक करी म्हणून वय आमी तेर्सा वेळार म्हणटा तुजे ससाय काल सुप्तूम प्रिसिडियम लात्या भाशेन तें मागणें सुमार इजिप्तांत 3ऱ्या शतमानांत 2ऱ्या-3ऱ्या शतमानांत तयार केल्लें म्हणटात ते दळाच हें 5व्या शतमानांत परगट एका कावन्सिलांत एका महासभेंत ताका परगटलें तें तरी लोक कितल्याक 2-3 शतमानां पयलेंच तें पात येतलो आनी ताच्या विशयांत नियाळ करतलो अशें लोकान देवाक मोरयेक देवाची माय म्हणून मागणें करचें थोड्यांक जावना आतां कोणाक जावना थोडे लोक ते सारकें म्हणटाले थोडे सारकें न्ही म्हणटाले आतां कॉन्स्टंटिनोपलाचो पात्रियार्क आसलो नेस्टोरियस तो म्हणटलो मोरयेक देवाची माय म्हणचें सारकें न्ही कॉन्स्टंटिनोपल आतांचे इस्तांबूल टर्कीचें तांचो पात्रियार्क म्हणटालो बिस्प म्हणटालो मोरयेक देवाची माय म्हणचें सारकें न्ही तिका जेजूची माय म्हणा जायी म्हणून जेजूक तिणें ताच्या मनशापणांत जल्म दिलो उपरांत देवाचो शब्द येवन ताचे थंय आयलो म्हणून उपरांत जल्म दिल्या उपरांत सादारण पूण तें अलेक्झांड्रियाच्या बिस्पाक पात्रियार्काक सिरिलाक जावना तें तांचे मदें दुसरें खंयचीं कारणां आसूंक जावंक पुरो पूण लोकांनी वो एक बिस्प म्हणूंक नजो म्हणून लोकांक आडवरता आसतना आपल्या लोकांक तुमी म्हणून नजो ती मागणें करनासात हांवें सांगलें 2-3 शतमानांच्या मागणें करनासात बिस्पूत सांगता म्हणटाना सारकें सांग शिकयता गी वो म्हणून देखून ते अलेक्झांड्रिया इजिप्ताच्या बिस्पा कडेन दूर व्हरून गेले आतां ताच्या उपरांत तांची पत्रां अदल बदल जाली ताणें कशें म्हणचें देवाची माय म्हणून आमकां देव म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्रात्मा तशें मोरी देवाच्या बापाची माय गी मोरी देव पवित्रात्म्याची माय गी पुताची मात्र माय न्ही आनी तशें आसतना आनी तें ताच्या देवपणाची माय गी मनशापणाची मात्र न्ही आवय तशें जाल्यार मोरी देवाची माय म्हणून कशें म्हणचें आर्ग्युमेंट वाद सारको म्हणून बघता न्ही मोरी बापाची माय न्ही पवित्रात्म्या आमकां देव म्हळ्यार देखून देवाची माय म्हणटा देखून कश्टांचे सवाल म्हळ्यार तरी पूण ते सांत सिरिलान ताका तो सांत अलेक्झांड्रियाचो ताणें तें विवर्सिलें कशें विवर्सिलें गी म्हळ्यार जेजू जुवांवच्या वांजेलांत कितें आसा आदिमागा शब्द आसलो आनी शब्द देवासोवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो
आणि 14व्या वळींत म्हणटा आणि शब्द मास जालो वा मनीस जालो. वय खंय मनीस जालो तो आं आवयच्या गर्भान मनीस जालो की आं शब्द आवयच्या गर्भाच्या भायर. आं 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 नेस्टोरियस म्हणटालो भायर म्हणून म्हळ्यार पयले मनीस जालो वय. एक मनीस जल्मलो आं. मागीर देवाचो शब्द ताका येवन मेळ्ळो म्हणून आं 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 मागीर ओके हय आं वा शब्दान एका मनशाक आपण असो करून घेतलो ताचे भितर येवन रावलो म्हणल्यार बरें सादारण एका टेम्पलांत येवन रावल्ल्या बरें सादारण. पूण तशें न्हय म्हणून सिरिलाचो वाद कित्याक देवाचो शब्द पवित्रात्म्याच्या बळान मरयेंत येवन मरयेचें मनशापण आनी देवपण सांगाता येवन तिच्या गर्भांत हो एकवट जाल्लो विंगड करूंक जायनातल्या रितीन आनी घुसपड नासतना दोनी सैबां ओके देखून देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव तें नायसीन कॉन्स्टंटिनोपॉलिटान त्या सतमंतांत म्हणलें वय तो देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड पूण तो देवाचो शब्द मरयेंत आयलो आनी थंय मरयेच्या गर्भांत तो मास जालो. देखून तो जल्मात आसतना तो 2 सैमां घेवन एक व्यक्ती पूण 2 सैमां घेवन संपूर्ण देव संपूर्ण मनीस वय ताचे थंय वांटे फांटे नात. देखून जेजू मनीस पुरतो मनीस जाल्यार तो पुरतो देव देखून आनी कोलोसेकारांक म्हणटा ताचे थंय सकट देव पण ताचे थंय लिपोनी आसले म्हणून म्हळ्यार बाप तो आसल्याडे बाप आसा तो आसल्याडे पवित्र आत्मा आसा. तशें जाल्ल्यान तो जल्मत आसतना ताचे थंय बाप आसा बापाची सावळी आसा ताचे थंय बाप आनी हांव एक म्हणटा मरयेंतावन देव बाप जल्मवना तरी देव बापाची कृपा नासतना पवित्र आत्मा नासतना जेजू जल्मोवंक साद जावना. देखून आनी तो देव जावन आसलो ताजें देवपण खंयच्याच वेळार मनशापणांतल्यान विंगड करूंक जायनातल्या रितीन तें एकवटलां जालें आनी तो मरये मारिफात जल्मला दाखोवन तिका देवाची माय म्हणटात आनी तें केवळ जेजूक मात्र सीमीत करी जाय बापाक न्हय आनी पवित्र आत्म्याक उल्लेखून सांगूंक नजो म्हणून तें स्पश्ट आसा. आनी तशें आसतना जेजू देव मरी जेजूची माय देखून मरी देवाची माय म्हणून आमकां सादारण त्या रितीन आमी एक लॉजीक वापरून सांगयेत. आनी एक गलातकारां बरोवन 4थी वळ 4थो अध्याय 4थी वळ वेळ काळ नेमलोलो वेळ काळ भरती जातास देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी एके औंकारी मारिफात जल्मलो. कोण जल्मलो? देवाचो पूत जल्मलो औंकारी मारिफात. एका स्त्रिये मारिफात जल्मलो म्हणटा स्त्रिये मारिफात जो जल्मलो आनी तशें आसतना देवाचो पूत एका स्त्रिये मारिफात जल्मलो आनी रू अंडांत ओडलो हांवें सांगलें उगा अंडांत मरी दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार तिची वळख विसरल्या चेडवा भुरग्यांनी तूं कोण? तिणें तिची जाप दिल्ली हांव शब्दाची आवय. हांव शब्दाची आवय. जुवांच्या वांजेलांत जेजूक शब्द म्हणटात देवाचो शब्द आनी त्या शब्दाची आवय आपूण म्हणून मरयेन आपणाची वळख सांगली आसा. आनी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत जाल्यार सुरवेर तो बापाचो चुपर आनी बापाचे सर्व कितें वटपण वा महिमा ताचे थंय आसा. देखून देवपण ताचे थंय पुर्तें आसा. सुरूची उतरां हांव हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगचें जाल्यार आसात. आनी तशें आसतना हो देवाचो पूत देवाचो शब्द देवाची जाणवाय ताच्या सांगात आसली सगळो संवसार रचतना ताच्या सांगात आसली देवाची जाणवाय आमकां मरये मारिफात मेळ्ळ्या. सांगात आसा जेजू मरयेंतावन जल्मलो आनी तिका आमी देवाची आवय म्हणटा. आनी एक जावन आसा मरयेन जल्म दिल्या उपरांत तिका आमी औंकार मरी म्हणटा. सदैव औंकार मरी. एक फावटी आवय जाल्या उपरांत कशें आमी तिका औंकार म्हणून मानून घेता. मरी सदांच औंकार म्हणटा. सदांच औंकार सेम्प्रे वेर्जिने म्हणटात. सेम्प्रे वेर्जिने सदांच औंकार असो अर्थ. आतां पयल्या सुवातेर पवित्र पुस्तक सांगता ती औंकार जावन आसतनाच
गब्रिएलीन तिका इसबी हाडली बरी खबर हाडली आनी ती म्हणाली हांव आजुनूय ओंकार म्हळ्यार आपल्या दादल्या कडेन संबंद हांवें दवरूं ना हांवें कसो भुरगो जल्मोवचो दादल्या वळखून नेणा वळखून म्हळ्यार तांकां संबंद आसलो म्हणून मातेवाच्या वांजेलान सांगलां सीदा मरी काही एका मरी एक अशें काही मागण्यार आसली जावं पुरो काम करून जावन आसली जावं पुरो गब्रिएल बडवो येवन तिका नामान कुरपेन बरयल्लें म्हणून येवन सांगता आनी ती म्हणटा दादल्याक नेणा म्हणून आनी पळयच पुस्तकांत नेणा म्हळ्यार अर्थ म्हळ्यार सादारण टू नो समबडी मिन्स टू हॅव ऑल्सो डीप रिलेशनशीप आनी लैंगीक संतिकी ती समजणी वा जाणवाय म्हणून लेखचें आसा चिंतचें आसा आतां देखून दादल्याक वळखून नेणा म्हळ्यार हांवें येदोळ संबंद दवरूं ना लैंगीक संबंद दवरूं ना म्हळ्यार मनशान सामान्य जाता जल्मोवची रीत येदोळ हांवें त्या हंताक हांव वचोवना तशें जाल्यार देखून कशें जल्मोवचो गी म्हणटाना तो विवर्सिता पवित्र न्हू तुजेर येतलो महोन्नताची सवळी तुजे सवळी घालताली आनी देखून तुजे तावन जल्मोवच्या पुताक महोन्नताचो पूत म्हणटाले देवाचो पूत म्हूण म्हणटा तुजे तावन जल्मोवच्याक हय देखून तें स्वस्थ लुकाच्या वांजेलांत आसा तरी पूण जेजू मरी ओंकार आसतनाच गर्भेस जाली ओके मागीर जेजू जल्म जाल्या उपरांत तिका दुसरी भुरगीं आसलीं गी आतां ओंकार आतां एक आतां आवय जाली पूण ओंकार आसून ती तिका पूण ती सदांच ओंकार कशी आवय जाली न्ही आतां आवय जाल्या उपरांत कशी ओंकार उरली म्हणून आतां एका मनशाचें ओंकारपण खंयच्या ताटापून आसा गी म्हणून ओंकारपण म्हळ्यार एक ओंकारपण होगडावचें केदाळा मनशान एक स्त्री ओंकारपण उगडायता प्रत्येक जावन दादल्या कडेन संबंद दवरल्या वेळार आनी ते वळ तिच्या जिवाक बादाक जाता दादल्याचो अंग आनी तिचो अंग एकामेका एकवटतात आनी तशें आसतना आनी तिच्या जिवाकी बादाक जाता खंयच्यापणे रितीन इल्लेशेपणे पूण मोरयेंत ओंकार रावली म्हळ्यार तिका ह्या जिवाक कसलेंच बादाक जावना नैसर्गीक रितीन दुसरो आत्मीक अर्थ कितें आसा गे ओंकार म्हळ्यार तिचें काळीज देवाक सोडून हेर खंयच्या कुशींनी तें मालवनांतलें तिणें तिचें संपूर्ण समर्पण देवाक केल्लें आनी इशीन तिशीन दलनांतल्या वा हालनांतल्या तसल्या एकीन मोगान तिणें देवाचो मोग केलो आनी तिचें संपूर्ण समर्पण देवाक केल्लें आनी तशें आसतना मरयेक देवा बागार दुसरें कोणी मोग ना उरलें सो ती मोग करता जाल्यार ह्या देवाक लागून आमचो ती मोग करता देवाक लागून देखून तिका दुसरी भुरगीं नात आनी तशेंय ती तिणें दादल्या कडेन संबंद लैंगीक संबंद संपर्क करूना देखून ओंकारपण तशेंय तिणें वगडावंक ना पळय पूण दुसरें म्हणटात पूण जेजूचे भाऊ ते भयणी आनी आसात न्ही वय म्हळ्यार आमी आतां ह्या 13व्या अध्याय घेतना मातेवाच्या हांगा स्पश्ट रितीन अशें पळोवंक मेळटा आमकां म्हळ्यार बरयलें मातेव 13 अध्यायी 13 आनी वळू 50 आनी 5 हो सुताराचो पूत न्ही गी मरी म्हणटात ती हाची हावय न्ही आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्ही हाच्यो भयणी सकड आमचे मदें आसात न्ही तर हाका हें सकड खंयचे आयलें म्हळ्यार हांगा सांगतात जुजे हाजो बापय आनी मरी हाचे आवय ताच्या मागीर जाकोब जुजे सिमाव जूद नांवां दितात आनी हाचे भाव न्ही गी म्हणून भयणी आमचे मदें आसा म्हणून तशें म्हणटा आसतना मरी एक उरलीं भुरगीं आसलीं गी पवित्र पुस्तकांत म्हणटा आसतना हे सवाल विचारतात आतां थोडे पंगड प्रत्येक जावन प्रोटेस्टंट थोडे पंगड मरयेक दुसरी भुरगीं आसलीं म्हणून म्हणटात आनी ते आसले अक्षरशा मरयेची भुरगीं जुजे जावन जल्मली म्हणून मानून घेतात थोडे म्हणटात ना आनी आमी कातोलीक जाल्यार म्हणटा भाऊ म्हणलें कशें समजोवचें आमी भाऊ म्हणल्या संगत तक्षण एका मनशा भाऊ म्हणल्या तक्षण तो म्हज्या आवय तावन तूं जल्मजें म्हणून ना आतां म्हज्या मावशेच्या पुताक हांव भाऊ म्हणटा म्हज्या बापूच्या पुताक हांव भाऊ म्हणटा म्हजो भाऊ बापूल भाऊ मावशे भयण थोडे मावशे बापूल आनी म्हणा नासतना भाऊ म्हणटात हें आमच्या गांवांत थोड्या गांवांनी आतां प्रत्येक जावन जुदेवा मदें आतां आब्राम पळया
अब्राम आणि लॉत लॉत ताच्या भावाचो पूत ते सांगाता वेतात सांगाता वेता असताना ताच्या भावाचो पूत येता तो ताचे बोकड्या मागीर ते झगडतात ताचे गवळी आनी हाचे गवळी झगडतात सरवा खातीर अशें सरवा खातीर ते दळ अब्राम म्हणटा अळे तुजे गवळी आनी म्हजे गवळी झगडते आसात आमी कितें इतले विस्तार भुंय आसतना आमी कित्याक झगडचें देखून आमी दोगी बाबाव न्हय म्हणटा एका वाटेन ते बाबाव न्हय एक आवयचे पूत न्हय एकलो बापूलो एकलो पूत न्हय तरी पूण पवित्र पुस्तक 11, 12, 13 म्हण दिसता 2-3 अध्यायांनी उत्पत्ती पुस्तकांत लोताक अब्राम बापूल्या पुतण्याक आमी बाबाव म्हणटा तशें जाल्यार भाव म्हणल्यार विस्तार जाले न्हय परण्यासल्ल्यानच आनी आतां जाल्यार आफ्रिकाच्या साबार पंगडा मदें बापायच्या भावाक बापायच्या भावाच्या भुरग्यांक आवयच्या भयणीच्या भुरग्यांक विशेष मान तो भाऊच म्हणटा ताणें आतां ते विचारलो तो म्हजो भाव तुज्या भावाक तुज्या आवयक तितलीं भुरगीं ना म्हज्या आवयच्या भयणीचो तशें ते भाव म्हणली संगत आमच्या की चड गुंडायन ते मानून घेतात आफ्रिकांत इवन जुदेव जाल्यार आनी हांव चिंता ते आरब्स जाल्यार तांच्या मदेंय हे असल्या भाऊ म्हणलो संबंध काजिन्सांक देखून तांच्या सगळ्या फेस्तांक तांकां चड विशेष मान आसा काजिन्स बापूल भाव मावशे भयणीक आनी विशेष मान आसा म्हण आयकलां हांवें आरबी गांवांत हांव वचोना पूण थोड्यांनी सांगलें आयकलां तशें आसतना ते भाव म्हणले तक्षण तो आपल्या आवय तावन जल्मल्लो म्हणून जायजे म्हणून ना निमाणें खुर्साच्या मुळांत मरयेक जर तर दुसरी भुरगीं आसलीं जाल्यार जेजून तिका जुवांच्या हातांत दिवची गरज कितें आसली उरले भाव म्हण ते ना गे अरे ती आमची आवय न्ही आमकां धैर ना आमकां तांक ना तिका पळोवंक ह्या भयणी कित्या खंयच्या भयणी म्हणून सोडत्यो गे आपल्या आवयक शिसाच्या घरा वचोंक आतां थंय कोणी नातलीं आसले जाल्यार ते भाऊकय आसले तांचो भाव सरतना आवय आसतना आवय सांगत आसतना तशें जाल्ल्यान जेजूक दुसरे भाव नातले आसले जाल्यार मरयेक तो शिसाच्या हातान दितलो तो एकलोच पोतू तो पवित्रात्म्याचो जल्मल्लो आनी म्हाका चिंतूंक कश्ट मारतात एक फावटीन तिका संपूर्ण देवान स्विकार केल्या उपरांत जुजेन तिचे कडेन लैंगीक संबंद दवरून नवीन भुरगीं जल्मोवची सूख जाती ना कोण ना जाती ना म्हण चिंता कित्याक लग्न जावंक देवान सांगलें तरी पूण जुजे इतलो भाग्यवंत मनीस पयलेंच तिका अपकृत्य आडोवंक वळखूंक तयार नातलो मनीस परत देवान तिका आपणाची कन्न आपल्या पुताच्या आवय केल्ल्याक तो ह्या रितीन तिका आपणाची करीत गी म्हणलें एक महान सवाल आसा आनी तशें आसतना आमी कातोलीक आनी पातयेवचे हांव चिंता चड सारकें मरयेक दुसरी भुरगीं नातलीं देखून ती सदांच संवकार आनी जेजूक दुसरे तिच्या आवय तावन जल्मल्ले भाऊ आनी भयणी नातले आसात जाल्यार तिचे बापूल भाव मावशे भयणी आनी तसली कोणी आसलीं जायचे आनी ती तांचे मदें आसलीं गवळी बापानो अखेर करच्या पयलें आनी एक सवाल तुमच्या लागीं तेर्स म्हळ्या उपरांत आमी लदीन म्हणटा ही लदीन कित्या खातीर म्हणची ताजो अर्थ कितें आनी त्या मार कित्या खातीर आरांभ जाली गी म्हणून आनी एक आयल्या वार पाप साहेबान ह्या लदिनेक 3 उले कुडशिल्यात काकुळतीचे माये बोरवशाचे माये आनी ताज्या उपरांत थळांतर वेतरांचे शेकाये म्हणून अशें म्हळ्यार आनी कांय मुखल्या दिसांनी कांय लदिनेक आनी कांय सर्तीक उले म्हणी कुडसूंचे तरी साध्यता आसा गी म्हणून विचारचें पवित्र सभा मानून घेता मरी आमचे खातीर विनंती करता म्हणून एक विनवणेचें मागणें लिटनी वा लिटनिया म्हळ्यार इनवोकेशन आमी ऑर इंटरसेशन कितें म्हळ्यार आमी विनवणी करची न्ही विनवणी करची आमचे खातीर माग म्हणून देखून आमचे पासत विनंती कर आनी हरियपटी आमचे पासत विनंती कर थोडी मात वेगान सांगच्या त्या वेगाक लागून खालंगी दुसऱ्यान सांगतात पूण न्हीद जावन आमा पासत विनंती कर देखून मरी आमचे पासत विनंती करची आमची कुमोकदार न सोक्कोरित्रीचे म्हणटात इटालियन भाशेन आमकां कुमोक करची वा ऑक्झिलियत्रीचे म्हळ्यार कुमोकदार मागीर मिडियाट्रिक्स म्हणून म्हळ्यार मध्यस्थीण आमचे आनी जेजू मदें
जेजू आमच्या आनी बापा मध्ये वय मोरी आमकां जेजू चडशी व्हरता देखून आमच्या जेजू मध्ये एका तराची मध्यस्थीण आनी तशें जाल्ल्यान ती आमचे पासून निरंतरी विनंती करता जेजू कडेन विनंती करता आनी जेजू आमचे खातीर बापाच्या उजव्या पासून बापा कडेन विनंती करता आनी तशें हे विनवणेचें मागणें न्ही जावन पूण ह्या विनवणेचें मागणें कशें गुंतून हाडलें म्हळ्यार साबार काळांनी तवळ तवळ नवळ नवे मरयेक बिरुदां दिल्लीं ती घालन ते एक शिंकळ कशी एक मागणी ती सांगल्या एका फाटल्यान एक तशें दुसरे दुसरे जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी कशें आसा उलय आसा लदीन आसा सांजुजेची एक लदीन आसा मोरयेक मात्र न्ही अशें दुसरे दुसरे मोरयेचे दुसऱ्योय लदिनी आसात हाका लोरेटोची लदीन म्हणटात आमी जर तर इंटरनेटाक गेल्यार मोरयेच्या विशयांतल्यो लदिन्यो उदेंतीच्यो पवित्र सभा खंयचे सकट लदिन्यो म्हणटात ते आमी सोदून काडयात आतां मोरयेच्या विशयान तिचें वडपण गाजोवंक उदेंतीच्या पवित्र सभेन उबे रावन गांवचें गीत आसता अकातिस्तोस म्हणून अकातिस्तोस उबे रावन गांवचें गीत तातूंत मोरयेचें वडपण गाजयलां आनी लंब गीत तें आनी तांणी गांवची रीत पळयची ती आमी सादारण तशेंच मोरयेचें वडपण तिची बिरुदां तिका दिल्लीं बिरुदां वेळा काळाक दिल्लीं ती बिरुदां सांगाता घालन ही लदीन गुंतून आयल्या आतां आमी म्हणची लदीन लॉरेटोंत म्हणची इटलीच्या लॉरेटोंत आसा थंय एक नजरेंत मोरी आनी जेजू जुजे रावल्लें घर आसा ताचे इटे हाडन तें घर केलां तें आसा थंय तें घर त्या घराच्या बरी व्हडली एक बाजिलिका बांदल्या आनी तें ल्हानशें नजरेचें घर थंय आसा थंयसर आराम जाल्ली म्हणटात आमी आतां म्हणची देखून लॉरेटोची लदीन लदीन म्हळ्यार विनवणेचें मागणें न्ही आतां तशें आसतना आतां तातूंत पळया आमी निरंतरी मरयेक आमचे पासून विनंती कर म्हणून आतां खंयचे बिरुदां घाल्यांत पळया खंयच्या वेळा काळाक मरये विशयान नवीं नवीं बिरुदां दिलीं तीं घाल्यांत वातिकान दुसऱ्या महासभेंत पवित्र सभेचें दस्तावेज संवसाराक दिल्ल्या वेळा पापा पावल 6व्यान नोव्हेंबराचे 21 1960 इस्वेंत लुमेन जेन्सियम जनांगाचो उजवाड म्हणलें पत्र दिल्ल्या त्याच दिसा ताणें मरयेक देवाच्या आवयक देवाच्या मायक पवित्र सभेची माता म्हणून दिलें आतां तें पवित्र सभेची माता आतांच्या पाप साहेबान तें फेस्त पवित्र सभेची माता पेंतेकोस्ताच्या उपरांतल्या सोमारा करी जे फेस्त करूं ना ताका फेस्त ना देखून फेस्त गेल्या जाणा आतां आतां ताच्या उपरांत मरयेक पाप करत नासतना गर्भी सांबावली म्हणून पियूस 9व्यान परगटलें आतां तें ताका कुडशिलें मागीर मरी सर्गा सोडून गेली म्हणून सर्ग सोडून न्ही सर्गा उबारून व्हेली हय सर्गाक व्हेल्ले सर्गाक गेल्ले राणये घेतिल्ले सर्गा घेतिल्ले राणये देखून पियूस 12व्यान सांगलें तें कुडशिलें आनी तशें पाप साहेबान आतांच्या काळार ह्या कोरोना पिडेच्या काळार लोकांनी पळोवनचे कश्ट पळोवन मोरयेक उलो मारच्या खातीर काकुळतीचे माये ते नामान राणये काकुळतीचे माये ते सादारण 11व्या शतमानांत आमी म्हणचे साल्वे रेजिना 11व्या शतमानांत हांव आसा त्या मागण्यांत कितें उलो आसा मोरी काकुळतीची माय मदर ऑफ मर्सी तो एक कुडशिलो उलो दोळूस आमी तो उलो करता पूण तातूंत लदीन ना तो कुडशिलो तशें मोरी ह्या आमच्या आतां ह्या कश्टांच्या काळार आमकां बरवसून येतली परिस्थिती आयल्या कोरोनाच्या वेळार आमी आज आसा फाल्यां आसा ही कोरोना पिडा अशी आमकां ग्रासिता आनी लोक असो मरता दोळ्या मुखार दिसता सकट बंद आसा ह्या वेळार लोक मरयेक उलो मारूंक आमचे खातीर विनंती करूंक बरवशेचें हें म्हळें आनी ह्या घडये कोरोना पिडे वेळार सकट बंद जाल्यार पोटाक नासतना लोक घरा रांदूंक खाण ना तिसल्यान रावूंक वाडेन दिवंक पयशे नात काम ना लोक कांय सोसूं तांकां नासतना 300, 400, 500 किलोमिटर पांय वाटेन चलत गेल्यात एका चेडवा भुरग्यान ताच्या बापायक 500, 600 किलोमिटर एका सायकलार व्हेल्लें गडीत कितलीं जाणां वाटेर मरचें हारी येचें लोकांनी सोलोवन वेचें पळयता आसतना काळीज कटचें तसलें दृश्य आमच्या फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां थळांतर वेचें म्हणून मायग्रंट्स एका गांवांतल्यान एकाचें थळांतर वेचें तांची आवय ह्या वाटेन अशें चलतल्या ह्या लोकांची कोणी गत आदार नासले बरें लोक चलता त्या वताक त्या मार्गार पिवंक उदक ना वस्तूर बदलूंक ना पयशे ना जेवंक ना त्या वेळार
तांणी मोरी एक म्हणे उलो मारून मोरी हे म्हणे आमी उलो मारून ती आमकां कुमक करून दी आमचे खातीर विनंती करून पिडा पयस वचोन दी म्हणून तळांतरकाराचे माये म्हणून बाबसाहेबान उले कुडसिले देखून म्हाका बरें सुबीत गजाल मोरी एक आमी देवा उपरांतलो मान दिता दुसऱ्या कोणाक कितें ना कोण सोयके दवरलो सांत आसून भक्त आसून ते मोरयेच्या उपरांत वय आमचे बरी आसची एक मोरी मनीस वय देवाच्या तितके सकयल करून आमकां रसला म्हणून कितें किर्तन 8 म्हणटा पळय ते मोरये थंय सिद्धी जाला म्हणून म्हणयेत ते लदिनेन कळटा आतां एक चिंता पळया आमी सांतीसेम त्रिंदादीक उलो केल्या उपरांत भाग्यवंत त्रिंदाद भाग्यवंती मोरये म्हणटा पवित्र मोरये म्हणून मागीर ताचे उपरांत भाग्यवंती देवाचे माये एक सत एफेजान सांगले भाग्यवंती औंकरचे औंकवारी तेय सत ते कॉन्स्टंटिनोपल ह्या पवित्र सभेन वापरले सदांच औंकार 553 इस्वेंत आनी तशेंच 649 इस्वेंत लातेरान पवित्र सभेन ती महासभेन ती तिका सदांच औंकार म्हळें आतां ते आमी मागीर क्रिस्ताचे माये देव कृपेचे माये म्हळ्यार जेजू देव कृपा ती कृपा आतां ह्या संवसारी दिश्टी पडल्या म्हणटा सांबोल तिताक बरोवन भोव नितळी माये भोव निस्कळोंती माये कत्नतले माये आतां पळय आमकां कळटा ते गत्त विरोधां खंयतावन आयल्यांत घेवन ती पुरो कुडसून मोरयेचें व्हडपण मोरये तितली सोबीत आनी मोरये तितली उंचली देवान रचलेली आनी एक रचना ना ती कित्या तिका तशी रचली तिची बिरुदांत सांगतात तिका केदे व्हडल्या गनाक दवरला केदे व्हडल्या मानाक आपयला तिच्या खातीर न्ही सगळ्या मनशा कुळाक सोडवणदार दिवच्या खातीर देखून मोरयेचो मान जेजू खातीर आमी मोरयेक थोडे म्हणटात जेजूक मान दिल्या पुरो मोरये कित्या मान दिवचो गी म्हणून तुमी पुराय कातोलीक मोरयेक मान दितात आनी ओडल तुवें सुरू विचारलें पोर विचारलें सवाल मोरयेक तुमी आराधन करतात आतां खंयच्या पुताक आपल्या आवयक अकमान सोसूंक जायत कोणीय मनीस हांव जेजूक मात मानता मोरयेक मानिना म्हळ्यार मोरयेक जेजूक आमी सांगता तूं म्हाका जाय तुजी आवय म्हाका नाका म्हळ्यार जेजू कितें म्हणत ती न्ही जावन जेजूक मान दिवंक शकतात आनी तशें जाल्ल्यान आमी कितें म्हणटा थोडे फावटी आमकां थोड्यांक समजना देखून कोण पळय मोरये विशयांत उलयता ते न्ही जावन जेजू विशयांत न्ही जावन सारकें नेणांत कित्याक मोरी नासतना आमकां जेजू मनशा रुपार येवंक सादना ताका आमी इमॅन्युएल म्हणटा देव आमचे सांगाता म्हणटा तो देव आमचे सांगाता हे जे जाल्यार कुमक केल्ली मोरयेन तिणें जायत म्हणलें आनी सकड कश्ट भोगूंक तिका कांय सुखाची गजडी मेळोना सकड कश्ट आनी निमाणे कश्ट दोळ्या मुखार पुतान उमकळचें तेंबे रगत गळोन ते सकड कश्ट इतले सोंसल्या मोरयेक अकमान करचो गी थोडे करतात अकमान करतात तिच्या इमाजी पुटयतात आनी तिचे कितें कितें उलयतात तिच्या विरोध पूण मोरी ती सोंसून व्हरता पूण फाती मांत भुरग्यांक ते 5 शेनवार तिणें पाळूंक सांगले तातूंत तिका करच्या अकमाना विशयांत तिच्या इमाजी पुटोवच्या विशयांत त्या विशयांत तिणें उल्लेख केला म्हयन्याचे पयले शेनवारा म्हाका म्हज्या नांवान म्हजे खातीर म्हज्या सांगाता मागा जायी म्हजो नियाळ करी जायी म्हज्या कश्टांचो म्हणून मोरयेन सांगला आनी तांकां सांगलें हें आसा एक 15 मिनटां तिच्या विशयांत या तिच्या जेजूच्या मिस्तेरा विशयांत नियाळ करूंक तेरसो नियाळ करूंक लुसीक तिणें सांगलें आसा तशें आसतना मोरयेक आमी दिवचो मान आवय दिवचो मान पुताक येता पुता खातीर ना जाल्यार तिका कोण मान दिता जेजू जल्मान नातलो जाल्यार संवसाराचो सोडवणदार ताका पुताक मान दितना खंयची आवय संतोश पावना देखून कोणीय चिंता जाल्यार जेजू आसल्यार पुरो मोरी नाका म्हणून तांकां जेजू मेळटा गी म्हणलें इल्लेशें दुबाव म्हाका देखून लदीन न्ही जावन एक विनवणेचें मागणें आनी ते मोरये कडेन मागचें आमचे खातीर विनंती कर ती आसचीत त्याच कारणा खातीर आमचे खातीर विनंती करून जेजू कडेन आनी ती लदीन म्हणची भोव बरी आनी ते तिचें व्हडपणी गाजयतात आनी ताच्या सांगात आमचें व्हडपणी आनी गनी गाजयतात ह्या विशयांत बरें उलोवचो मनीस ताचें गनी सांबाळून धरता न्ही सांबाळून धरता देखून मोरयेची अती उंचली रचना देवाची फुलटन जेशीन म्हणटा द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाफ सगळ्या संवसाराचो पयलो प्रथम मोग म्हणून देवाचो प्रथम मोग सगळ्या संवसाराचो द वर्ल्ड फर्स्ट लव ताच्या पुस्तकाचें टायटल तें शिरोनाम तें सो मोरी देवाच्या पुताची आवय
संवसाराचो पयलो मोग तुमचो मेस्त पासत विनाती करून दी हर एक कुटुंबा पासत विनाती करून दी म्हणून म्हजें मागणें मोगाच्यानो मोरी माय आमकां समेस्तांक कातोलिकांक भोव चड मोगाची आनी आमच्या विशयांत तिका मस्त हुस्को सोम्या जेजून तिका आमची आवय करून दिल्या तरी पूण जायते फावटी असलीं सवाल आमकां विचारतात आनी आमी आसायाक म्हणलें बरें बघता आनी आयच्या दिसा आमच्या गवळी बापांनी मोरयमायक संबंद जाल्ल्या सवालांक भोव अपूर्बायचे जापे दिल्यात आनी सुडाळ रितीन आमकां समजोवच्या रितीन ह्या विशयांत आमकां भोव बरी समजण दिल्या तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आमच्या गवळी बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. सांगात आस तुमकां ह्या विशयांत ह्या हेर आंक्या विशयांत येदोळ जाल्ल्या कसरी तुमकां सवाल आसा जाल्यार आमकां तुमी ती सवालां धाडून दियात वॉट्सॅपा मुखांतर. नंबर आसा 9449821580 आनी सांगात आस 9449825580 आनी ईमेल ID आसा onilds@gmail.com. परत ते पोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतलेल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी येवच्या अंक्या पर्यंत आमी राखून रावया. देव बरें करूं. समट आणि सावाला समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात.
दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.